आज ये जे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार विच इज अ एंटी हिंदू गव्हर्नमेंट म्हणून आरोप असा की एंटी हिंदू गव्हर्नमेंट हे भोमकारांक जो फाटल्या दिसांनी जो विरोध जालो जेन्ना इल्लिगली हे PWDचे अधिकारी ट्रेसपास केला त्यांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आणि इलिगल ट्रेसपासिंग कित्याक म्हणटा कित्याक अजूनही तांकां लँड एक्विशनाची नोटीस येवना. सो जेन्ना लँड एक्विशनाची नोटीस येना तेन्ना खंयचोय मालक आपल्या जाग्यान समज जर तर कोणी आयलो जाल्यार आडायतलोच. अरे फाल्यां तुज्या प्रॉपर्टीन समज जर हांव आयलो तूं अवश्य म्हाका आडायतलो. सो आय थिंक दॅट इज देअर रायटफुल रायट की तुज्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन जर तर कोणी भितरलो भायलो मनीस आयलो ते आडायतलेच मरे. सो म्हाका दिसता हे सरकार अंत्योदय तत्वाचे सरकार विकसीत भारत हो विकसीत भारत हिंदू धर्म काबार करपाचो नष्ट करपाचो हो हांचो विकसीत भारतचो म्हाका दिसता. आता हे राम राज्याचे उलयता भोमकार आपले आपले इतल्या वर्साचे शेकड्यांनी वर्साचे हिंदूचे कल्चर आमची हिंदूची संस्कृताय वाचोवपाक लागून ते लोक आज झगडटात आणि तांचेर हो सरकार आज अन्याय करता आणि तांकां भितर उडयता. म्हणजे जो मनीस आज हिंदू धर्म राखपाचो प्रयत्न करता तांचेर केसी घालता. तो कसले रामराज्य तर हे. म्हाका दिसता दीस प्रूव्ज दॅट हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार म्हणटा ते एंटी हिंदू आणि हिंदू धर्म काबार करपाक हे सरकार आज मुखार सरिल्ले. हो प्रश्न आमच्या जे अधिवेशन चालू आहा थंय विरोधी पक्ष आमचो फुडारी आनी बाकीचे सगळे हो प्रश्न आमी थंय मांडटले आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब तांचेर जी सेक्शनां लायल्या ती काडची. नुस्तेमारी संचालनालय गोंय सरकार आयोजित एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2024 खासा आकर्षण एक्वेरियम गॅलरी आणि फिश पॉन्ड तज्ञांचे मार्गदर्शन मनरिजवण कार्यावळी आणि फूड कोर्ट फेब्रुवारीच्या 2 ते 4 तारखेमेरेन सकाळी 10 ते रातचे 10 वरां मेरेन थळ ASG ग्राउंड कांपाल पणजे गोंय.